We are studying on the law of Moses, आम्ही कालच्या दिसा शिकले मोइजेच्या नियमशास्त्रा विशयांत how the law of Moses takes you into slavery, कसे नियमशास्त्र आमकां गुलामपणांत जिवंक करता, puts you into a bondage, आमकां ते बंदडेन घालता. activates curses, तितलेंच न्ही शिराप आमचे वयरेशे करता. and brings punishment in us. तितलेंच न्ही आमच्या जिवितांत शिक्षेक आमी पात्र जाता. And we also learned आनी from the आमी scriptures, शिकल्या देवाच्या उतरान no man can ever obey the law or fulfill the law, कोणेय मनशाक की नियमशास्त्र ताचे शक्ती पाळोवंक जायना म्हणून. and that's why the ultimate result is punishment. त्या देखून ताचे निमाणे फलितांश Result is punishment. ताची निमाणे फलितांश शिक्षा जावन आसली. Now, God has brought a system by which we can be set free. त्या देखून देवान आमकां एक नवे नियम दिला, ताचे वरवीं आमकां संपूर्ण सुटकेचे जिवीत जिवंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. You can put that slide on, please. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Till then, you can just write down by the time it's come. बरें या तुम्ही. And then we'll study ताचे उपरांत आमी शिकया कितें बरयलां तें. the nature of liberty. स्वतंत्र असो या सुटकेचो स्वभाव जावन आसा. It is the perfect law ते नियम एकदम बरे या सारखे जावन आसा. of the spirit of life. कित्याक जिवीत दिवचें जावन आसा. Law of liberty is the perfect law, ते एक सारखे the law of the spirit of life. तो नियम जावन आसा लॉ ऑफ स्पिरीट ऑफ लायफ. ते आत्म्याचे जिवी जावन आसा. जीव दिवन वय आत्म्याचे जिवी जावन आसा. How do we get Right. liberty? आमी स्वतंत्रपण कशें जोडचें म्हूण, या सुटका कशी जोडची म्हूण. There are two laws. त्यानंतर दोन नियम आसात. One is the law of the spirit of life एक in Christ Jesus, एक जेजू ख्रिस्तातय सुटका जिवीत आणि सुटका, and the other one is the law of sin and death. आणि एक पातकाचे आणि मरणाचे नियम. दोन नियम आसात. This perfect law हे एक पहिलो अध्याय 25. Yes. Now we learned the first day that the law is instructions given by God. आम्ही पहिल्या दिसा शिकल्या नियम या सूचना आमकां देवातावन आयली जावन आसात. It is God's standard. ती देवाच्या मट्टाची जावन आसात. It reveals to us God's character. ते आमकां उगड्या पेटा देवाचो स्वभाव. It reveals to us God's nature. ताचे देवाचो स्वभाव आमकां ते कळीत It करता. reveals to us God's goodness. ताचे बरेपण आमकां कळीत करता. It reveals to us God's desire and will. ताची आशा आनी ताची खुशी आमकां कळीत करता. So the law is the moral law. कित्याक नियम एक न्याय नीतीचे जावन आसा. It talks to us what is right and what is wrong in the eyes of God. हे नियम आमकां देवाच्या दृश्टी मुखार कितें बरें वायट ते आमकां शिकयता, दाखयता. So yesterday we learned आमी कालच्या दिसा शिकले obedience, कित्याक मोइजेचे नियम शास्त्र आमचे वरी अशें येता विधेयपण. but we don't have the power or the nature to obey God, but what we have
is the nature of rebellion. कित्याक आमच्या सक्तीन तो स्वभाव नटल्या वरवीं आमी रिबेलिया विरोधाचो स्वभाव असल्या वरवीं ते आमच्या सक्ती ते नियम पाळोवंक जायना. That is why even today, त्या देखून आज पर्यंत is it easy to follow instructions? त्या आज पर्यंत आतां जाल्यार आमकां ते इन्स्ट्रक्शन या सूचना पाळोवंक सुलभ आसात की Which one do we enjoy to do? खंयची आमकां बारी खुशी जाता करूंक To follow instruction or to do what we like? कितें आमकां खुशी जाता ते करूंक या म्हाका कितें मार्गदर्शन या सूचना दिता ते करूंक. Hello. उलया We all like freedom. आमकां सकटांक जाय स्वातंत्र्य या सुटका वय गे Agreed? वय गे. Now, what we think is a freedom आमी can get you into trouble. कितें आमी सुटका म्हूण चिंतून आसा तें आमकां समस्या करून पावयता. Because we want to do what we like. कित्याक आमकां कितें करूंक जाय पसंद आसा तें आमी करिना. But God is telling us through His laws that when you do things which you like and it is against His will, against His desire, those things which you feel good will end up into self-destruction. कित्याक देव अशें जाता तें आमी करिना. केदाळ आमकां कितें जाय तें आमचे कुशे प्रमाणे करतना तशें निमाणे पलिशावन आमकां तें नासाक व्हरून पावयता. Okay, let's take an example. एक उदाहरण आमी काण घेया. Every day we make hundreds of decisions. आमी एरी एका दिसा हजारांनी निर्धार आमी काण घेता. Hundreds of decisions. Okay. शंभरांनी निर्धार आमी काण घेता. Now, when we are making decisions, are we seeing, I'm taking decisions based on what God has given in His Word? आमी कणगुंची निर्धारा आमी पळयता की ते देवान कितें उतरान बरयला त्या प्रमाणे आसात की म्हणून. We don't take those decisions. आमी त्या देखून आमी त्या प्रमाणे घेना. We like what is easy, कित्याक आमकां कितें सुलभ आसा तें आमी घेता what is करता. comfortable, कितें आमकां बरें करूंक जाता तें मात आमी करता. what is shortcut, कितें सुलभायन जाता तें करता. and we take those decisions. आमी त्या देखून त्या धर्माची त्या तराची निर्धार घेता. Because we don't like hardships. कित्याक आमकां इल्ले कश्टान दसूंक नाका. We don't like the pressure. आमकां दबावान दसूंक नाका. Let's say you took those decisions. त्या देखून आमी येले पळय निर्धार आमी घेता. What is the end result of those decisions? पूण त्या आमी घेतलेल्या निर्धाराचो निमाण फलितांशान काले जावन आसता. The result is death. ताचे निमाणे फलितांश मरण. The result is self-destruction. आमचेच नाश जाता. The result is you do not have control over your own life. The spirits of darkness are controlling your life. Your life is a life of curse, destroying you completely. कित्याक हेचे वरी आमचे नियंत्रण आमी ओगडयता. हेच्या बदलाक ते वायट स्पिरीट ते कंट्रोल करन ताचे निमाणे फलितांश आमचो तो नाश जाता. Is it right? वय गे Come on, is it right? वय गे उलया. But then when you come to the Lord केदाळा तुमी सोम्यात फाटी येतात and you say, Lord, I have done the mistakes. वय हांवें चूक केल्या म्हणून ओळखातात. I am willing to repent. म्हाका मौन आसा आतां परिवर्तन Now जावंक. please understand that repentance also is not your strength. पण आमी पश्चाताप पावचे आमच्या बळान न्ही. Yesterday we learned आमी कालच्या दिसा शिकल्या. when you get the knowledge of God, केदाळा आमकां देवाचें उतर समजून मेळटा. when I listen to the teachings of Jesus, केदाळा आमी जेजूचे शिकोवण आयकता. grace and peace begins to multiply. कृपा आनी शांती वाडोवन वाडोवन येता. चड आनी चड Grace जाता. and peace begins to multiply. कृपा आनी शांती चडोवन 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 वता. When grace and peace begins to multiply, केदाळा कृपा आनी शांती वाडोवन वाडोवन येता. we now take a decision ते दाळा आमी निर्धार घेवंक आसा to respond to that grace by our faith. त्या कृपेक आमी भावार्थ मरिपात प्रतिक्रिया दाखोवंक आसा. So when you are putting that action, केदाळा आमचे कार्य रुपार आमी घालता. that action is not ours. तेही कार्य आमचे न्ही. It is the power of God तेसे that helps us to obey the word of God. ते देवाची सकत आमकां कुमो करता. देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें करूंक. Just think about that boy Lawrence. पळया कालच्या दिसा त्या भावाशें तुमी चिंतून पळया. Is it possible for a person to walk 10 kilometers to take a drink? ताका सादे आसले 10 किलोमीटर म्हणसर खाली पिवोवच्या खातीर तो वेतलो. 10 किलोमीटर म्हणसर. So his life is controlled not by himself but is controlled by a spirit
that makes him walk for 10 kilometers and is able to achieve that and finish that action that he has made a decision that he wants to drink. कित्याक म्हळ्यार ताचे जिवीत तो कंट्रोल करनासलो करिनाटलो ताका तो आत्मो आसा पळय सोऱ्याचो आत्मो तो कंट्रोल करून ताका 10 किलोमीटर वचून सोलाशे ते ताका कितें जाय ते पियाशे करतलो. Did you follow that now? In the same way, every moment that we are sitting and thinking on anything, आता तुम्ही हांगा बसून खंयच्याय काल्या विशयांची तुम्ही बसून हांगा चिंतून आसल्यार you are inviting that spirit to have control over you. जो काले चिंतात तो आत्मो तुमका तो नियंत्रणावर कंट्रोल करता. And once that spirit starts controlling you, केदाळ तो आत्मो तुमका नियंत्रण करता. you are going beyond your ability and doing those things which you know is wrong, but yet you end up doing those things because you don't have control over your life. कित्याक तो आत्मो कंट्रोल करूंक केल्ल्या वरवीं म्हाका कितें करूंक नजो म्हूण कळीत आसा जाल्यार तो आत्मो कंट्रोल केल्ल्या वरवीं कितें करूंक नजो तेच हांव करता. So God, through Jesus, has given everybody liberty. त्या देखून देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मरपांत एकल्यांक सुटका या स्वतंत्र दिला. We have all got liberty. आमी सगळ्यांक सुटका मेळ्ळ्या. We did not get liberty of our own, पूण आमी आमच्याच सोक्तेन आमी सुटका जोडूना. but by believing in the gospel that was preached about Jesus. केदाळा जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आमी सत मानली ताच्या उपरांत आमी गतिले When जावन we आसा. believed in the finished works of Jesus, we received the power of God that set us free. केदाळा आमी सुवार्ता जेजू क्रिस्ताच्या सत मानली ते सुवार्ता वरवीं आमकां ती सुटका मेळ्ळी जावन आसा. God has set us free. देवान आमकां सुटका दिली जावन We are आसा. born again. आमी नव्यान जल्मल्या. His spirit is in us. कित्याक ताचो आत्मो आमच्या भितर आसा. But the question is, आता एक सवाल कितें म्हळ्यार after I received the spirit of God, केदाळा हांवें देवाचो आत्मो घेतलो. after I am speaking in tongues, केदाळा ताचे उपरांत उलोवंक भाशेन देशान उलयलो. after I've come to the retreat, परत हांव रितेरेगी येवन आसा. the question still is, एकच सवाल जावन आसा have I disciplined my mind to be focused on the word, or have I left my mind to wander in whatever I feel is good? हांव ताचे इतले बरें खन जाल्या उपरांत म्हज्या मनाक हांवें शिस्त शिकयला की देवाच्या उतरांत फोकस करूंक तातूंत कितें बरयलां तें की या कितें म्हाका संवसारांत तेणें काले आसा ताचे वयर फोकस करना आसा. Give me a word called discipline. शिस्त शिस्त न्हय डिसिप्लीन शिस्त. So, for a person to live a victorious life, he must learn to discipline himself. कित्याक म्हळ्यार एक संवसारांत एक बरें जैतवंत जिवीत जियेचें जाल्यार ताका कळीत आसा जे शिस्तेचें जिवीत कशें करचें म्हणून. The word discipline, from a disciple, the word discipline comes. डिसिप्लीन कशें आयलें म्हळ्यार डिसेबल त्या शब्दा जावन शिस्त या डिसिप्लीन म्हणलो शब्द Have you आयलो. heard the word disciple? तुम्ही डिसायपल म्हणलो शब्द आयकला. The apostles were disciples of Jesus. कित्याक अपोस्तलांक डिसायबल या शिस म्हणून आपयताले शिस. So, what is a disciple? तर शिस म्हळ्यार कितें शिस Huh? Guru kale sangta, tens karta. Okay. गुरु कितें सांगता ते करचे ताका म्हणटा शिस. That means the guru or the teacher is giving some instructions. कित्याक मेस्त्री थोडे मार्गदर्शन दिता सूचना दिता. And when he's giving the instruction, the natural nature of that person wants to rebel that nature. केदाळा तो सूचना दिता ताचो स्वभाव ताचे विरोध वचोवंक प्रयत्न करता. So he's learning to discipline himself to practice and practice and practice and practice and practice and bring this mind to what the instruction says. केदाळा तो ताकात ते शिस्तेन हाडटा. शिस्त प्रॅक्टीस करणं सवय करणं कशें देवाच्या उतरा प्रमाणे त्याचे शिस्तेन हाडटा. So the more and more the person disciplines himself to the word of God, कशें देवाच्या उतरान तो चड आनी चड शिस्तेन वेता he begins to become a disciple. केदाळा तो शिस्त जावन बदलता. And those are the people who actually experience the freedom, the liberty that God has given us. ते मात खरे सुटका देवान दिल्ली तांच्या जिवितांत अनुभव करतात. Are you listening?
आता तुमकां आयकोन आसा Because the more and more I discipline my mind to the word of God, कशें हांव म्हज्या मनाक चड आनी चड शिस्तेन देवाच्या उतरा प्रमाणे शिस्तेन वागयता not with my power but with the power of the Holy Spirit, तशेंच म्हज्या सक्तेन न्ही पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन I now find myself walking in the Spirit. तेन्ना हांव जाणा जाता हांव आत्म्या प्रमाणे जिवन आसा म्हणून Just put that Galatians 5:16. गलेशियन 5:16 Yeah. आणि आता रिपीट करा आणि आता हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला ते दाळा रक्त मांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात. See, here it is saying, first walk in the Spirit. हांगा सांगता पहिले आत्म्या प्रमाणे चला. The word does not say stop fulfilling the lust of the flesh. हांगा सांगिना पहिले तुमची रक्त मांसाची ओंदण रावया म्हणून It does not say that. त्याने तशें सांगिना. He says, even if you are in any kind of bad habits, तो ताच्या बदला अशें सांग तुम्ही खंयच्याय वायट सवयेंत आसूंक पुरो don't focus on them. त्याचे वयर तुमचो नदर या फोकस घाल नाकात Don't work on them. ताच्या फाटल्यान वचो नाकात. But learn to discipline yourself to focus on walking in the Spirit. ताच्या बदलाक तुमकां शिस्तेन वागाया कशें हांवें आत्म्या प्रमाणे जिवनचें म्हणल्या विशय. That means focus to keep your thinking on God's word. तशें म्हणल्यार आत्म्यान चलचें म्हणल्यार तुमचे मनाचे आलोचन देवाच्या उतराक एलायन एग्री करचे. Somebody might say, brother, but my mind is all the time wandering here and there. तुम्ही साहित्यान सांगू पुरो म्हजें मन तेणें येणें सगळ्यांनी गोवंत आसता. I'm sitting here, but I'm looking at you, but my mind is going somewhere else. पूण आतां ह्या वेळार हांव तुका पळोवन आसा जाल्यार म्हजें मन सगळ्यान तेणें वचून आसा. Okay, what you can do is, त्या देखून तुमी कालें करा म्हळ्यार you have a mobile, तुमच्या हातार मोबायल आसा. pick up some scriptures तुमी थोडे देवाचे उतार काण घेया बसवणी with your own voice recorded तुमच्या उतरांनी ते रेकॉर्ड करा and keep hearing it आनी ते आयकूंक सुरू करा. as long as you can. केदाळा कितलो जाता तितलो वेळ पर्यंत. When your ears are hearing the scriptures केदाळा तुजे कान देवाचे उतार आयकतात with your voice, तुज्याच आवाजान with your voice, तुज्या आवाजान your spirit can recognize your voice. कित्याक म्हळ्यार तुजो आत्म्याक कळी जाता तुजो आवाज. And when you keep on hearing it over and over again, अशें तुवें परत 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 तुजो आवाज आयकताना as I'm telling you from the day one, हांवें सांगलें तुका पहिल्या दिसात हांव न्हू what you hear कितें तूं आयकताय carries a spirit. तातूंत आत्मो आसा. What you see कितें पळयताय carries a spirit. तातूंत आत्मो आसा. What you think कितें चिंताय carries a spirit. तातूंत आत्मो आसा. So when you're keeping on hearing it over and over and over and over and over again, केदाळा तूं आयकताय आनी चिंताय परत 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 अशें आयकून आसाय and if it is the scripture, ते देवाचे उतार the Spirit of God is gaining control over you. ते दाळा तो देवाचो आत्मो तुका नियंत्रण दवरता. Then when the Spirit of God is controlling you, the other spirits which were controlling you before, they are removed or destroyed or cast out of your life. केदाळा तूं देवाचे उतार परत परत आयकोन आसताय ते दाळा देवाचो आत्मो तुका नियंत्रण करतना पयले खंयचो तुका आत्मो कंट्रोल या नियंत्रण दवरलो तो तुजे जावन भायर वेतात. There's an advantage for you. तातूंत एक तुमकां एक उपयोग आसा. There's a JCILM application on the Play Store. तुमकां प्ले स्टोरार गेल्यार JCILM म्हणल्यार एक ॲप आसा ॲप्लिकेशन. You download that application. तुम्ही ते डावनलोड करा. There are audio files. तातूंत ऑडिओ आसात. There are scripture files. थोडे देवाच्या उतराची स्क्रिप्चरची The फायल whole आसा. white book is there. सगळो वायट बूक थंय आसा. It is in different languages. तितलेंच न्ही नाना तरेच्या भाशेनी आसा. Keep on plugging it into your ears. कितले कांय करीचे म्हणा तुमच्या कानार घालून ते आयकूंक सुरू करा. When you keep hearing it again and again, केदाळ तुम्ही ते परत परत आयकतात you won't even know you are learning it by heart. तुमकां कळीत आसचें ना ते तुमकां भायट जावन येता.
when it is getting by-hearted, केदाळा ते तुमकां बाय हार्ट जाता that Spirit of God is taking control over you. केदाळा देवाचो आत्मो तुमकां नियंत्रण करता And that Spirit of God is empowering you. तसोच देवाचो आत्मो तुमकां ती सकत दिता Now you will find केदाळा तुमकां कळटलें that the Spirit of God is giving you the power to even submit and obey the Word of God. देवाचो आत्मो तुमकां कुमो करता देवाच्या उतराक कशे विधेय जावचे म्हूण So it is very, very important. त्या देखून हे अति गरजेचें जावन आसा With whom are you spending your time with? तूं कोणा सांगाता चड वेळ करसिताय म्हणलें If you are spending your time with something other than the Word of God, जर तर तूं देवाच्या उतरा बदलाक हेर सांगती तूं चड वेळ करसिताय जाल्यार that thing where you are spending your time will one day control you. एक दीस तूं खंयच्या वेळ संगतीन चड वेळ करसून आसाय ती संगत तुका नियंत्रण हाडटा एक If दिसाक you are spending your time with the Word of God, जर तर तूं देवाच्या उतरान चड वेळ करसिताय जाल्यार don't be surprised. तुमी आश्चर्य करचे गरजना A day will come when that Spirit of God will control you. एक दीस येतलो देवाचो आत्मो तुमकां नियंत्रण करतलो When the Spirit of God controls you, your life will be fruitful and blessed. केदाळा देवाचो आत्मो तुमकां नियंत्रण करता तुमी त्या आशिर्वादान जातात अरी एका काम सक्सेस बरें जाता I तुमच्या want to जिवितांत ask you a question. हांव तुमकां तो एक सवाल विचारता A person comes for the retreat, पळय एक व्यक्ती रेतीरी घेता sits and listens. बसून आयकता The preacher laid hands on him. तितलेंच न्ही प्रिचर ताचे वयर मागणें करता After the retreat, he goes back. ताच्या उपरांत तो फाटी येता After that begins the journey. What is he going to, how is he going to use his time from now on? आतां कशें आसलो त्या हांगा जावन गेल्या उपरांत तो खंयच्या रितीन वेळ करसिता Somebody said to me, I'm working, थोडे म्हणले म्हजे लागीं हांव काम करता and when I'm working, केदाळ हांव काम करता in my work also I keep plugging and listening to some of the teachings. हांव काम करतानाय हांव देवाचे उतार आयकता Might be not for a long time, जावं पुरो चड वेळ न्ही but little time that I get. इल्लो वेळ केदाळ मेळटा तेदाळा And whatever I've heard it, कितें हांव आयकता I start repeating to myself the whole day. तितलेंच न्ही तें हांव परत परत उसारता Do you know what is happening? तेदाळा कितें जाता तुमकां कळीत आसा If he is repeating the word of God continuously, केदाळा तो निरंतर देवाचे उतार उसारता which spirit is going to control him? तेदाळा खंयचो आत्मो ताका नियंत्रण करता Listen, let me give you an example. तुमकां एक उदाहरण दिता हांव I like to give examples. म्हाका कितें म्हळ्यार उदाहरण दिवचे बारी खुशी When Jesus asked, who do you say I am? जेजून विचारले जो हांव कोण म्हण लोक म्हणटा तुमी कोण कोण म्हणटात So they said, some say you are Jeremiah, थोडे म्हणटा तूं जेरमाया you are John the Baptist, तूं जुआंव बाप्तिस्त म्हणटात you are this, you are that, all तूं that. ते हे सकण म्हणटात Then Jesus asking, पूण जेजू विचारता but who do you say I am? तुमी कोण म्हूण हांव सांगतात He's asking his disciples. तो ताच्या शिसांक विचारता Simon opens his mouth and says, सैमानान सांगले सैमान पेद्रून सांगले सिमा पेद्रून सांगले ताजे तोंड उक्ते करन you are the Christ, the Messiah, तूं क्रिस्त तूं मागलोलो the Son of the living God. तूं देवा जिव्या देवाचो पूत He says this ते ताणें सांगले and he begins to wonder, ताकाच अजाप जालें how did I say that? हांवें हें कशें सांगलें Because the next line says, Jesus answered and said to Simon. ताची उपरांतली लायन म्हणटा जेजून जबाब दिली आनी पेद्रोक सांगलें For Simon, 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 son of Bar-Jonah, जेजू सांगलें सैमान सैमान योनाच्या पुता flesh and blood did not reveal it to you, हे रक्त मसान तुका हे उगडापे केल्ले न्ही but my Father revealed it to you. हे म्हज्या सर्गींच्या बापान तुका उगडापे केल्ले And on this revelation, on this anointing, on this truth that you received, I will build my church. ह्या उगडापणा वयर ह्या भावार्था वयर ह्या सता वयर म्हजी सभा बांदतलो And the gates of hell will not prevail against you. खंयची समजा वायट सकत दुस्मानाची ह्याच्या वयर जैत व्हरूंक शकची ना After a few scriptures, ताच्या थोड्या उतरा उपरांत Jesus said he's going to Jerusalem तो जेजू जेरुसलेमा तेणें वेतालो and he is going to be handed over to the elders कित्याक ताका मालगाड्याच्या हातांक दिवंक आसलें and they are going to crucify him तांणी ताका कुर्सावंक आसलें and they are going to put him to death. तितलेंच न्ही मरणाची शिक्षा दिवंक आसलें Simon took Jesus aside सैमान काले घेता जेजूक देगेन हाडटा
I will not allow you to go there. हांव तो सांगता हांव हे जावंक तुका सोडिना. What does Jesus say? त्या वेळार जेजू काले म्हणटा. Now, was Simon speaking to protect Jesus? सायमन पेद्रोन जेजूको राखच्या बसत तशें उलयलो गी. Come on. रक्षान दिवच्या बसत उलयलो गी. He did not want Jesus to die. ताका ताच्या मनार काले जेजून मरून वचप नासलें. He wanted Jesus by himself to be with him. तो अशें जालो जेजून ताच्या सांगाता तशें आसा जे म्हूण. What did Jesus say to him? तेन्ना जेजू कितें सांगता. Get behind me, say. म्हजे पयशे. So in a conversation, तशें आमी एकामेकाशी तांणी उलोवन आसतना did Jesus recognize what Simon spoke? Those words were Holy Spirit filled or Satan filled? केदाळा एकामेका ते उलोवन आसतना जेजूको कळी जालें की सिमोन पेद्रोनी उलोवनची उतरांत देवाचो आत्मा आसा की या खोट्या आत्म्याच्या प्रेरणा उलयता म्हणून. Why? कशें Why? कित्याक He wanted to protect Jesus. कित्याक ताची आशा जावन आसली जेजूको राख You don't go there. तूं वचनाका नाका. So why? कित्याक How did he know? कशें तुमकां कळी जालें. Huh? सगळा खातीर आयलो तो पिटर ऐकल्या खातीर दवरलो. Why? कित्याक Jesus' mission was to carry out his father's will. कित्याक जेजूचें मिसांव जावन आसली बापाची खुशी पुरा करची. And what was Peter saying? तर पेद्रू काले सांगता He was blocking. तो काले करता बापाच्या कुशेक आड करनासा. How many people in our life come to block you आमच्या from carrying out the father's will? आमच्या जिवितांत अशेच कितले जण येवंक बापाची खुशी करूंक अडकळ घालना आसात. Can it be from your family? जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबांत. Can it be from your children? तुमची भुरगीं जावंक पुरो. Can it be from your spouse? तुमची सांगातीन जावंक पुरो. Can it be from your friends? तुमची इश्ट जावंक पुरो. Can it be from anybody? कोणी जावंक पुरो. What did Jesus say? पण जेजू कितें म्हणटा. Get behind, not front, behind. म्हजे सशिलो पयसर पाटी म्हळ्यार आमचे पयसर. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. In the same way, त्याच प्रमाणे in the whole day, सगळो दीस how many spirits are knocking at the door of your mind? कितले आत्मे आमच्या मनाच्या दरवाजान बडोवन आसात. And do you open your mouth and say to those spirits or to those words or those things, get behind me, Satan, because I have decided to do my father's will? तुम्ही त्या बडोवन असल्या आत्म्याक कितले जण आपल्याचे तोंड उक्ते करून सांगतात या त्या विषयाक जावंक पुरो त्या चिंतपाक जावंक पुरो म्हज्या सशिलो पयसर सैताना म्हणून. Without a fight, there is no victory. कित्याक ते झुजून आसतना जैते म्हणून जावंक जायना. I said, without a fight, there is no victory. जै झुजू करिनासतना ते जैत Hey, मेळना. listen. Without a fight, there is no victory. तुम्ही झुजनासतना जैत मेळोंक साध्य ना. There is a fight. त्या देखून झुजू जायचेच. Jesus also got a fight. Jesus also got victory by a fight. कित्याक जेजू की जैते म्हणून जालो तोय झुजलो. The apostles also fought and got victory. कित्याक आपोस्ताली झुजले त्या देखून तांकां जैत मेळ्ळें. The early church also fought and got victory. पहिलेची पवित्र सभा झुजली त्या देखून जैत मेळ्ळें. But now the church only wants to pray but doesn't want to fight. कित्याक आतां काल बदलला खाली आमकां मागोंक जाय झुजोंक नाका. That's why people will come and say, मुझे खातीर मागणे कर. त्या देखून जायतो लोक येता म्हजे बसत मागा म्हणून. But what about the fight? कितें झुजा विशयान तर कितें. When a person is praying for you, जर तुमी चिंता एक व्यक्ती तुमच्यासून मागोन आसा are you supposed to fight? तुमकां त्या झुजोंक जाता. Are you supposed to fight with people? तुमी तुमकां हेरां सांगता झुजोंक Or जाता. are you supposed to fight against that spirit that is causing unbelief in you? कोणा वयर झुजाचे आमच्या वयर त्या अविश्वासपणा वयर झुजाचे की हेरा विरोध झुजाचे आम्ही. आमी And what do we do with that unbelief?
तर आमचे अनबिलीफ अविश्वास आत्म्याक आमी काले करता काले करचे You will say, brother, maka mangnen dor, तुम्ही सांगतात ब्रदर म्हणजे म्हाका मागण्यांत दवरा and pray for me nicely, आणि म्हजे पासत बरे कर मागा and fast and pray for me. आणि तितलेच नाही उपास कर मागा. So, what about your fight? तर तुझे झुजूक खंयचे काले जाले. In the Bible, you will not find anybody rising higher without a fight. तुम्ही पवित्र पुस्तकान पळया एक कोणी व्यक्ती झुज करिनासतना ते उंच माटार पावना. Yesterday, we were not there, no? वय When I was preaching. ना दनपरा नाटलो That's ऐकायला why- Aikale. हां ऐकायला Did you hear about the salad incident? वय वय ऐकायला सलाद ऐकायला What do you think about that incident? तातूंत तुम्ही पार्शलिटी भेदभाव केल्ल्या विशयांत तसं पक्षपात केल्ल्या विशयांत काले सांगतल्या Kale sangtala kale. त्या What do you mean by kale sangtala? It is विशयांत there in the word. नाही वय देवाचे उतरा प्रमाणे So how many people get into that category? कितले जण त्या एका काय म्हणटा कॅटेगरीक त्या विभागात येतात. So what are you going to do the next time somebody is becoming partial with you? जर Sorry and Deepak, कल सोया कि नहीं? हाँ? लेकिन तेरे पर बंदूक उड़ा है, लेकिन सबको गोली लग गया. फादर को तो खास लग गया. फादर का ट्रांसलेशन ही स्लो हो गया. तर मुख नेक्स्ट तुमच्या जिवितान असे पक्षपात जाताना तुम्ही खाले करता त्या वेळार भेदभाव या थर करताना जाता गी. And if you don't fight, जर तर त्या वेळार तुम्ही झुजनात have you opened the door? तुम्ही त्या वेळार दार उक्ते करतात. So every time you fight to walk in the spirit. हर एक दिसा झुज जावन आसा तुम्ही आत्म्या प्रमाणे चलचे. And that fight is, he did not say, you will walk in the spirit or you walked in the spirit, but he's saying you are walking every day, moment by moment, step by step, every moment walking in the spirit by keeping your mind focused on the truth. ते उतार सांगिना हांव आत्म्या प्रमाणे सोलो नासलो आनी चलतलो न्ही. हरी एक मोमेंट हरी एक घडी निरंतर म्हणल्या बरी आमी ती आत्म्यान जिवनची मेटा आमी निरंतर काडूंक आसात. And if I don't do this, जर तर हांव हे करिना मेट then काडचे I end up doing this. ते करना जाल्यार ताचे फलितांश रक्त मासा प्रमाणे हांव I जियेता. will walk in the flesh that is contradicting to the word of God. केदाळा हांव रक्त मासाच्या वंदनाप्रमाणे जियेता ते देवाच्या उतराक विरोध आसा. And anybody who walks in the flesh has lost control over his own life. कोण रक्त मासाच्या वंदनाप्रमाणे जियेता तो आपणाचो नियंत्रण ओगडायता. And the evil spirit is controlling his life and making him do things that he might even hate to do, but he ends up doing those things out of slavery, out of bondage, and activates curse in his life. ते दाळा तो आत्मो चलयल्या वरवीं रक्त मासाच्या वंदण्या वरवीं ताका कितें कितें करूंक ना खुशी ना तो आत्मो कंट्रोल केल्ल्या वरवीं तो आत्मो ताचेर दबाव घालता. ताचे फलितांश जावन Just put the ताच्या slide. जिवितांत नास आनी शिराप येवंक सुरू जातात. Hallelujah. हालेलुया. So you wrote there, तुम्ही बरयलें the perfect law or the law of liberty हे स्वतंत्र जीवनचो एक संपूर्ण एक नियम हे is the moral law of God, तो देवाचे एक नीतीचो नियम जावन आसा. and it is the royal law. एक रॉयल लॉ जावन आसा. And what is the royal law? तो नियम म्हळ्यार कितें रॉयल To love. म्हळ्यार मोग. The Christian, for a Christian, the top priority for him to live a victorious life is to operate in love. एका क्रिस्तवाचे पहिले एक मेलफांक या लक्षान जायजे Put the जैते म्हणून slide. जिवी जेवंक जाय जाल्यार तो जावन आसा ताका एकच वाट तो जावन आसा मोग क्रिस्ता सारको. To love his neighbor, मोग ताच्या एकामेका शेजारातय. and to love this love, केदाळा ओ मोग हांवें मोग करीचे तर it is not empowered by my strength, तोय म्हजे सक्तेन न्ही it is empowered by the Holy Spirit. ते पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मरिफात मात्र. That's what you wrote. ते आमी बरयले जावन आसा. Praise God. प्रेज गॉड. Let me give you an example. तुमकां एक हांव उदाहरण दिता. If you got a soft drink
तुम्ही एक चिंता एक सॉफ्ट ड्रिंक असा and they gave you a straw तुमका एक स्ट्रॉय दिला and you have to drink from that Bottle. bottle. Okay. त्या बोतली जाऊन तुम्ही ते पिवंक असा Homa, what will you do? तुम्ही तुम्ही किती करतात ओमा She did not hear the question. अगेन रिपीट Now, what is the meaning of this? असं अर्थ किती She is in the class. शी हांगा क्लासीर आसा Her mind is wandering somewhere else. पूण तिचे मन क्या गोवन आसा My eyes are fixed on all of you म्हजे दोळे तुमच्या वयी सकटा वयर आसात to see whose mind is wandering. कोणाची मन खंय गुंता कळटा What did I say, Oma? हांवें कितें सांगलें What was the question? I am not pointing finger to you. I am just showing you how a mind can take off and nobody knows that person has taken off and you can. Now when the mind is taken off, is she focused on what she's learning or she's focused on somewhere else? हांव कितें कोणाय भट ताकीन हांव कितें शिकोवंक आसा आशेता म्हळ्यार पळय ती हांगात बसून आसा जाल्यार तिचें मन कितें असलें हांगा असलें की Now ना. you might be telling, why are you picking up on her every day? तुमी चिंतूंक पुरो कित्याक तिकाच केदाळा विचारताय Because I'm so sure, even if she gets all the hits, she still loves Jesus and she will not leave the class. Next retreat also she'll come. कित्याक म्हळ्यार ब्रदर If it would have been any other person, that person would have left long time back. ब्रदराक कळीत आसा इतले तिका द्वेश उलयल्यार ती खंडी जावन ते खाणगे ना ती म्हजो मोग करता आनी नेक्स्ट रितेरीगी परत येता त्या Because देखून तिका कणवता she has found out what took lot of years to build a stronghold is now breaking every day, and she realized, if I can just stay there and hold on with patience, a day will come when all the stronghold is broken and she is walking in victory. केदाळ आता तिने सोदून काडले इतले वर्सां जावन खाले पुरा आसा म्हज्या मनांत इतले घट्टकन आसा जर तर हांगा सोंसणी काय ना रगुला तर खंडी जावन एक दीस येतलो त्या दिसा ते संपूर्ण तांदळांत भायर येतली म्हणून There used to be a time when she used to call me, pray for me. एक वेळ असलो ती सांगून असली म्हजे बसो तूं मागा And I would pray for her and still she would land up in the hospital. हांव मागतलो जाल्यार ती निमाणे हॉस्पिटलासून पावताली What must be happening to a preacher who prayed and the lady lands up in the hospital for 10 days? तुम्ही चिंता एक ब्रदर मागल्या उपरांत ती वचून परत हॉस्पिटलार आसना It looks like my prayer is leading her to the hospital. ताचो अर्थ ब्रदर ताचे मागणे सीधा तिका हॉस्पिटलाक व्हरून पावयताले म्हणजे The prayer is right, तिने ब्रदरने केले प्रेयर प्रार्थना खरं सारखे आसा but the stronghold is so strong, she has not yet realized the enemy is not the sickness, the enemy is the thinking in her mind. तिका कळीत ना तुजो दुस्मान पिडा न्ही ताच्या की बदलाक तिचो दुस्मान कोण जावन आसा तिची चिंता म्हणल्यार तिका कळीत ना Now, when she began to realize that truth, केदाळा तिका हे सत कळी जालें it is a record for her. तर आतां एक एक रेकॉर्ड जावन The आसा doctor also was surprised ताका दाक्तेऱ्यांक समेत आतां अजाप जावन आसा when she went for a follow-up. केदाळा तिका फॉलोअपाक वचूंक आसता डॉक्टराक मेळोंक She went and met him. एक दीस तिका वचून डॉक्टराक मेळ्ळी And the doctor said, how come for 3 months you have not come to the hospital? डॉक्टराक अजाप जाले तो म्हणालो कितें 3 म्हयने जावन कित्याक तूं येवं नाही हॉस्पिटलाक Because every month he is getting a bill of more than 1 lakh. एरी एका म्हयन्याक येताना लाखा वयर बिल जाताले He is also feeling, oh, my good customer is gone. थंय चिंतलो म्हणजे एक बरी कस्टमर म्हाका सुकली म्हणून I am not accusing him. He must be very happy. Thank God, finally she has learned something that she is not coming to the hospital. हांव ताका दुसताना Absolutely correct. Absolutely true. That was my doctor's attitude. निमाणे हांव त्या डॉक्टर कोणाक दुसताना निमाणे आतां डॉक्टराक संतोष जावंक पुरो एटलिस्ट आतां तिने येवचें म्हण हांगा उणें जालें म्हण म्हयन्याक Praise God. प्रेज गॉड So what is the enemy? तर आमचो दुस्मान कोण What is the enemy? कोण दुस्मान कोण जावन आसलो What is your enemy? आमचो दुस्मान कोण But how many times you have heard the wife say, you know, my life is so miserable because of my husband. कितले फावटी तुमी तुमच्या बायलेक या घोवाक दुसल्यात म्हणजे आज जिवीत पाड जावंक या घोवा वरवीं या म्हज्या बायले वरवीं म्हणून
or my in-laws outlaws, म्हणजे इनलॉ या म्हणजे आउटलॉ तांच्या मरी म्हणजे जीवित or पाडून somebody other than not me. कोणी दुसरे पूण म्हजेवरवी नाही. But the Bible is showing me, पूण पवित्र पुस्तक सांगता no matter who does what, कोणी तुमका खालय कितेंय करून दी, if you are walking in the flesh, जर तर- if you are walking in the spirit, जर तर तू आत्म्याप्रमाणे चलताय, if you are walking in the spirit, तू permanent नाही. काय म्हणतात तू आत्म्यान आत्म्यान चलताय, आत्म्यान चलताय, आत्म्यान चालतंय. आत्म्यान चलताय, Then you shall not, तू खंडित जाऊन shall not, खंडित shall not, खंडित shall not, खंडित shall not खंडित fulfill the lust of the flesh. तू खंडित जाऊन तुझ्या रक्तामस वंदून दादोशी करची नाही. So my battle is not to win. त्यात कोण म्हणजे झूज जिकोंक नाही. I have already won. हांव कित्याक ऑलरेडी हांव जैतवन जाला. How did I win? हांव कसो जैतवन जाला Jesus won it for me, कित्याक जेजून म्हाका जैत दिला. and I received that victory by gift from God by faith. कित्याक ते भावार्थान जेजून दिले ते देणे जावन आसा, भावार्थान स्वीकार केला So I हांवें. have already won. हांव ऑलरेडी जैतवन जाला. I don't need to win. त्या देखून हांवें जैतवन जायचे म्हणना. I have to only believe by faith and keep focusing my thinking on what Jesus did for me on the cross. म्हणजे एकच काम जसं हांवें भावार्थान संत म्हणून म्हजे चिंता आबो कितें जेजून त्या कुसार कितें गेला ताच्या वयर दवरचें जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. And if I do that, केदार हांव ते करता, the Spirit of God is activated by my thinking. त्या दाडा देवाचो आत्मो म्हज्या चिंतपाचेर कार्यरूपाक देंवता. And He is the one who will give me the victory. I don't need to sweat. He has already done it for me. I receive everything by faith. ते ऑलरेडी त्या पासून हांवें कांय करपाचें ना, तर हांव इतलें केल्यार तो म्हाका जैतवंत करता. That man with the white, he was running after me, that he wanted his legs to be prayed over. तो भाऊ हांगा बसला, तो तिसरो white- थर्ड वायट घाल्लो, तो येवन म्हजे लागीं First day म्हणालो, you came after me, pray for me. म्हजे पहिल्या दिसा येवन म्हणाले म्हजे पासून तूं मागा म्हजो पाय. Now how is your leg? आता कसो हा तुजो पाय? Pai mula leg, not pie. पाय जेजूच्या गायनी गुण जाल्यात. तर पहिलं कितें सांगू नये. So when you change your thinking, केदारा तुमचे चिंता आप बदलितात, that the same power, तसो सेम पॉवर the same power, तसो सेम सकत God through His Son Jesus has given to all of us, and that power is in us. देवान ताच्या पुता मरिकान दिली ती सकत हर एक ती आमच्या भितर आसा. Now all that we need to do is आमी काले करीचे म्हळ्यार इतलेच, to activate this power. खाली आमी ते कार्य रूपाक घालीचे, To activate this power, ते ती सकत कार्य रूपाक घालीचे. you just smiled. तू असली. I said all we need to do is to activate this power, and you smiled. Why did you smile? हांवें सांगले खाली ते कार्य रूपाक घाल्यार पावता ती सकत, त्या कित्याक तू असली? What is running in your mind? कितें तुज्या मनात गोण आसा? गोण असले? What is running in your mind? It's running in her mind, but she doesn't want to share. Okay, doesn't matter. तिच्या मनात खाली Now, I गोण asked आसा. you the question is, हांवें तुका खाली सवाल विचारले, if there is a bottle of soft drink एक सॉफ्ट ड्रिंकाची बॉटल आसा, and there's a straw तातूंत एक स्ट्रॉ घालाय and you आसा, have to drink तुवें ते पिवंक आसा. through the straw, त्या स्ट्रॉ मुखांतर what will you do? Will you blow or will you suck? तू खाले ओडटाय की फुंकताय? Everybody knows we have to suck. ती म्हणटा सकटांक करता आम ओडटा म्हणून. Okay. What happens if you blow? जर तर फुंकल्यार कितें जाता? You don't, you are not able to consume the water, the soft drink. And the soft drink might go out of the bottle by your Yes, blowing. yes. जर तर In the फुंकल्यार same way, Okay. has God given you His Spirit? Yes, Has He given you His love? yes, Has He given you His power? yes. Where it is on you or inside you? Inside me. How are you going to suck it? Are you going to suck it or blow it? आता काय करता त्याच प्रमाणे देवान तसो मोग तसो आत्मो आमच्या समजतं भितर ना गेला. मी?
होय गे तर आमी काले करीचे फुंकीचे की तो ओडीचे आमी काले करना सो How do you suck that love which is in you? कसे आमच्या भितर आसा तो मोग कसो Obviously, everybody knows. Now, obviously, everybody knows. Give me the answer. How will you suck Go- that love which is in you? आमच्या भितर असलो मोग कसो आमी तो ओडयेत सांगा बळा Well, you have been teaching so much the last few days, you know. One is Give me the answer. Don't take me all around. That's what the enemy has been doing to you, taking you all around, and you're wondering, and now you don't know what you're thinking. म्हाका जवाब दिल्या पुरो राउंड राउंड गोवन चे नाका काले Yeah, त्या how are you going to suck it? कसे आमी ओडयेत By bringing your thinking, aligning with the Word of God, then you are. And the more, and when you're continually walking, all those things that are stuck. Now let's say jealousy stuck. Come here. Adultery stuck. And all these spirits are stuck. But in his mind is what? He is thinking only on what God has said. One by one we are leaving. Are you understanding? Say no, sir. समजता तुमका Are you understanding? that is aligned to be abide in my Yeah, word. that's exactly very good. Abiding in Jesus and Jesus abiding in you. In your Thinking. now somebody says speaking. Okay. You can speak and think something else. But when you're thinking and aligning with your thinking to the Word of God, you are abiding in Jesus. Now from Jesus will flow what? The sap, the nutrition, the power which is in you. It will flow through you in the form of words. Now those words will be used to change everything in the physical realm. प्रेज गॉड कशे आमी आमच्या भितर असलो तो मोग आमी भायर काडूंक जाता म्हळ्यार केदाळा आमचे चिंता आलोचन देवाच्या उतराक आमी एक ताळ करता एक त्या प्रमाणे आमी चिंता आनी आत्म्या प्रमाणे एक दीस आमी मॅट करता तेन्ना आमी जिजूच्या एक कोटान आसता त्या जिजूच्या एक कोटान आसल्या वरवीं आमी तो देवाचो मोग ताच्या मुखांतर आमचे ते वळोवन तो आमी हेरांक पसारूंक या दिवंक जाता Let's say this example. ओके ओके Example. This person troubled me 1 year back. पळय चिंतया हांवें एका वर्सा पयले ब्रदराक मस्त उपाद्र या प्रॉब्लेम केल्यात And we both came for the retreat. आमी दोगांय आतां रितीरेक आयल्या I did not know he is coming. ब्रदराक कळीत ना हांव येता म्हणून हांगा Otherwise I रितीरेक wouldn't have come. सॉरी Good that you did not hear. Otherwise, I would not have come. He said like that. Otherwise, I would not have come if he had ओके known you ओके were coming. जर तर म्हाका कळीत आसल्यार हांव येनातलो When I look at your face, only I get angry. कित्याक म्हळ्यार तुजें तोंड पळयतना राग येता म्हजें तोंड I पळयतना remember 1 year back what you did to me. कित्याक म्हळ्यार एक वर्सा पयले काले केला म्हाका उडासाक येता So I sit here हांव बसलो and he's sitting here. हांव हेणे बसून आसा I'm sitting there. ब्रदर थंय बसून I आसा don't want to see him. म्हाका एका ताका पळोवंक नाका But in my mind, I can see all that he did to me. कित्याक म्हज्या मनांत धरी एक काले पुरा केला ते पळोवन आसा हांव Possible? जावंक सादें आसा Hello, possible? जावंक सादें आसा Of course. Of course. खंडीत जावन म्हणटा ती Now, when these things are happening, पुरा अशें पुरा हे संगत्यो पुरा अशें जाता ना even though I'm in the retreat, जर तर हांव रितेरीन आसूं पुरो am I blessed or am I under curse? हांव त्या बेसांवांनी आसता की या शिरापाकाल आसा हांव Now, which power is working? त्या जाल्यार खंयची सगत काम करता So now he comes to listen to the word and he says, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. आता ताणें काले ताच्या बदलाक देवाचे उतर आयकले उतरा प्रमाणे तांकां आत्म्या प्रमाणे चला त्या जाल्यार तुमचे रक्ता मासाचे ओंदोवन तुमी दादोशी करची नात So I'm not planning how to become a friend of him, म्हाका हांवें ताका चिंतूंक की हांव कशें परत आमचो मोग या इश्ट जावचें म्हणून how to restore the relationship. परत तो आमचो संबंध कसो एक कसो I'm म्हणून only thinking, Lord,
help me to forgive him. हांव येसू म्हणजे एक इरादो या फोकस जावन सोमिया म्हाका कुमो कर Lord, म्हाका बक्षोंक help me to love him. म्हाका सोमिया कुमो कर तसो मोग करूंक Help me to think good about him. ताच्या विशयांत बरें चिंतूंक म्हाका कुमो कर Help me to bless him and his family. ताका बेसांव आनी आशिर्वाद ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आशिर्वाद दी, म्हाका कुमो कर. And I start this journey. हांवें ते हे पयण हांवें आराम केले. Now when I start doing this, ते जाल्यार हांव करूंक सुरू करता. everything that God has planned in my life begins to get activated and comes to manifestation. ते जाल्यार हे परत अशें केले उपरांत देवान कितें म्हजे बसत करून दवरलो योजना म्हज्या जिवितांत एक एक कार्य रूपाक येवंक सुरू जाता. Let me give you an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. Did Joseph have a dream? जुजे एक स्वप्नां पडली की स्वप्नां In that dream, did God show him that his brothers are going to bow down to him? त्या स्वप्नांत दाखयलें की In a parable, not exactly, but as an example. एक्झाम्पल त्या स्वप्नांत दाखयलें की त्याचे भाऊ येवन ताका आड पडटले म्हणून. Did the dream also show him that he would be more powerful than his father? तो स्वप्नांत कळीत केले की ताच्या बापाच्या की हो सत्यवंत म्हणून. Correct? Now when all negative things were happening, पळय ताच्या जिवितांत अरी एक नकारात्मक संगती घडल्यो, which he could see, feel, hear, everything. अरी एक ताका पळोवंक जाता, आयकूंक जाता, अनुभव करूंक जाता. Tell me, where was Joseph looking at? तेन्ना ताचे फोकस या खंयचेर ताचे ध्यान असले. Somebody said that. On his dream. ताचे मन खंय असले, ताच्या स्वप्ना वयर. Now even when he was sold as a slave, पळय ताका गुलामपणांत विकलो, did he go into depression? त्या वेळार तो डिप्रेशनाक गेलो की Did he ask everybody pray for me? कोणाकडे सांगले की सगळा म्हजे बसत मागा म्हणून. He is a slave. तितलेच नाही तो गुलाम. At that time, what is he focused on? त्या वेळार ताचे ध्यान खंय असले. On the dream. ताच्या स्वप्नाचेर असले. As long as you are walking in the spirit, तसेच तुम्ही आत्म्याप्रमाणे चलताना the Lord is with you. तुम्ही तुमच्या संगत आसा. The priest will celebrate the mass. या जाग मीस भेटायता. And he said, the Lord be with you. तो म्हणटा स्वामी तुमच्या सवय आसा. And what will you say? तुम्ही कितें म्हणटात? But did you ever think what that meaning is? तुमकां कळीत आसा की ताचो अर्थ कितें म्हणून? When the Lord is with you, जर तर स्वामी तुमचे थंय आसा, all the things of the flesh will die. कित्याक तुमच्या रक्त मांसाच्यो ओडण्यो मोराजे आस. मोराजे. Are you understanding? हे तुमकां समजता? So from now on, what is going to be your battle? तर आज जावन तुमचे झुजू कितें जावन आसा? He is falsely accused by his master's wife, ताच्या Daniche. धनियाच्या बाईलेन ताच्या वयर अपराध घालो, सूख मांडले. She tried to tempt him. ताच्या वयर ताणे अत्याचार करूंक प्रयत्न केले. She tried everything. तिने पुरा ताच्या वयर प्रयत्न केले. Was Joseph still fixed? Is thinking on what God said? ते जाल्यार ताचे मन ध्यान खंयचेर असले? देवान सांगल्या वयर असले. Come on. For doing something good, did he end up in the prison? ताणे इतले बरे करनी तो निमोन काही जेलांत वचून पावलो की. Yes, Now when he yes. was in the prison, did he accuse God? God, I obeyed you, I did this, I did that, and I'm here in the prison. Why you did not come to save me? त्या जेलांत असताना तो देवाक दुसलो की पुरपुरलो की हांव इतले बरे केले, कित्याक म्हाका अशें पावले म्हणून देवाक तूं दुसलो की, कित्याक म्हाका तुवें सोडोनाय? Do you find him questioning? तुम्ही पळयला की ताणे एक सवाल देवाक केल्ले. Did you find him weak? काही तो अस्कस जाल्ले पळयला. Do you find him cheerful? काही त्या वेळार तो बऱ्या हेतून संतोषान आसलो. Why? कित्याक? Because in his mind is, I know what God has the end result of his plan in my life. कित्याक ताका तितले खळीत खात्री असली, देवान ताच्या बसत कितें योजना आसा त्या विशयान ताका थीर खात्री असली. And that's why his thinking is only on what God said in his dream. त्या देखून ताका देवान कितें स्वप्नांत सांगला ताचे वयर मात्र ताचे ध्यान असले. How he's going to do? तो कसो करतलो? I don't know. म्हाका कळीत ना. When is he going to do? केन्ना करतलो? I don't know. म्हाका गुतूना. Who is going to do? कोणा मुखांत करतलो? I don't know. म्हाका कळीत ना. Where is going to do?
केन्ना खंयच्या जाग्यार जातालो I don't know. म्हाका कळीत ना I don't know any of those म्हाका questions. खंयचीय ताका जबाब गोतू ना But I know one thing, पूण म्हाका एक कळीत आसा the dream that he gave me की ते देवान म्हाका सोपण दिला is my future. ते म्हणजे भविष्य जावन In आसा the same way, त्याच प्रमाणे I know one thing, हे आनी एक कळीत that आसा this work that Jesus did for me की ते जिजून देवान ताच्या पुतामध्ये On the केला cross. कुसार त्या कुसार केला is my future. ते जावन आसा म्हणजे भविष्य Is my future. ते जावन आसा म्हणजे भविष्य Whatever Jesus has promised me की ते त्याने म्हाका पुरा बसयला in his word ताच्या उतरांत is my future. ते जावन आसा म्हणजे I'm भविष्य not looking at the present tense. त्या देखून हांवें ते जाईल पळयना I'm looking at the future tense that God has given me, कित्याक देवान म्हाका कितें भविष्य दिलें ते पळोवन आसा हांव. and my eyes are fixed on that. कित्याक म्हजे दोळे ताचेर बंदून I आसा will continue to walk in the त्या Spirit, देखून हांव आत्म्या प्रमाणे चलता and निरंतर all the agenda of the devil will be destroyed. तशें अरी एक सैतानाची पुरा कामां नासतात. Joseph had a dream. जोजे एक सपन आसलें. Now you will go home and say, God, give me a dream. तुमी आतां घरा वचून सांगूंक पुरो म्हाका देवा एक सपन दी. God has given you the promise, देवान तुमकां भासवणी दिल्यात the word of God. देवाच्या उतरांत. You can make a dream using the promise of God every day in your life. देवाचे उतार या भासवणी उपयोग करणे त्या प्रमाणे तुम्ही एक सोपान तुमच्या जिवितान अरी एका दिसा आसा करूंक जाता. Let me give you an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. How many of you get bad dreams? Just lift your hands up. कितले जाणांक पाड रातीक स्वप्नां पडटात वायट राती न्हिदताना. Okay. When you get those dreams तुमकां ही स्वप्नां पडटाना in your dream, तुमच्या स्वप्नांत that means those powers have got an agenda against you. कित्याक म्हळ्यार त्या शक्तीन तुमच्या वयर कालेगी काम करूंक सुरू केला. When you get those dreams, केदाळा ही त्याली स्वप्नां येतात they are negative dreams, ती नकारात्मक स्वप्नां जावन they are आसात fearful dreams, ते भियाची जावन and असतात. those dreams can play on your mind even during the daytime. तितलेच न्ही काले स्वप्नां पडल्या त्या आयच्या दिसाक Or- जावन आसूं पुरो Even in the night when you're sleeping, तितला राती न्हिदतानाय जावंक पुरो they are knocking at the door of ते your तुमकां mind, अशें धाडोवंक पुरो तुमच्या मनाच्या दाराक. and you open the mind. तुम्ही तुमचे मन उक्ते करतात. You are activating that agenda even in your dream. तुमच्या जिवितांत ताका एक कार्यरूपाक घालूंक सैतानाक काम करूं तुम्ही And that परवानगी is why दितात. you have to take authority over those dreams and rebuke them and say, these things shall never come to pass in my life in Jesus' name. ताका तुम्ही ताच्या वयर तुम्ही आता अधिकार उपयोग आसा जेजूच्या नावाने हेरी पर वायट स्वप्नां म्हज्या वयर अधिकार चलूंक नजो म्हणून तुम्ही अधिकारां सांगूंक आसा. God said in His word, कित्याक देवान ताच्या उतरांत in the सांगला prophet Joel, ताचे प्रोफेट जोएल in the last days I'll pour out my spirit on all flesh. कित्याक निमाण्या दिसांनी म्हजो आत्मा सोमेस तांचेर वतलो. The young shall see dreams, तरणाट्यो दर्शनां the देखतली young shall see visions, तांणी and दर्शनां the old देखतली shall see dreams. आणि म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटली. When? केदाळा When the Lord has poured His spirit on us. केदाळा देवाचो आत्मो वतल्या उपरांत वतलो आयल्या उपरांत. Now the spirit of God is in you. कित्याक म्हळ्यार आता देवाचो आत्मो मनच्या भितर आसा. And if you are getting the bad dreams, जर तर आमकां वायट स्वप्नां and if you are पडटात getting the fearful dreams, तातूंत बियाची स्वप्नां पडटात it is a proof and an evidence. ते एक प्रूफ एक साक्ष जावन आसा. The kingdom of darkness has made an agenda against you. कित्याक एक साक्ष जावन आसा वायट शक्तीन तुमच्या वयर एक कार्यरूपाक करूंक प्लॅन केला And He म्हणून. has planned to bring it to manifestation. कित्याक तुमच्या जिवितांत ते कार्यरूपाक घालूंक ताणें करना Now is आसा. the time for you to rebuke it and fight for it. त्या देखून Fight against it. त्या वायट स्पिरीट तुम्ही झुजूंक आसा ताका नाकारूंक आसा जेजूच्या And you नांवान. fight by bringing your mind to the promise of God. कशें तुम्ही फायट करता तुमचे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आणणं. Then you see, त्यातनं पळया you will use the dreams from the kingdom of God to bring physical manifestation through the visions or dreams, or using the promises of God by bringing your thinking to the word of God. तसे तुमची स्वप्न देवाच्या उतरा प्रमाणे तुम्ही चिंता ना आलोचना बदलना कितें देवाच्या राजांत आसा ते उतरा प्रमाणे आसा तुमच्या ह्या जिवितांत तुमकां पळोवंक मेळटा. God has given to man a powerful ability to get connected into the spiritual realm. कित्याक देवान मनशाक एक असल एक शक्त दिला आत्मिक संसाराक एक कनेक्शन कनेक्ट करूंक. He can get connected in the spiritual realm to the kingdom of darkness, जावं पुरो तुमकां वायट या काळोखाच्या राजाकी कनेक्ट करूंक जाता. and he can also get connected to the kingdom of light. तितलेच न्ही देवाच्या उजवाडाच्या राजाकी तुमकां कनेक्ट करूंक जाता. Whatever you're thinking, कितें तुमी चिंतून आसात
you are having fellowship with that spirit. तुम्ही ताच्या सहवासार आसा त्या आत्म्या सांगाता. And man has been given the ability to call things from invisible to the visible. कित्याक मनशाक देवान सक दिला, कित्याक दोळ्याक दिसनातलो संकल्यो दोळ्याक आमच्या दोळ्या मुखार आसा करूंक सकत देवान मनशाक दिला. And that is what you find Abraham doing. त्या देखून अब्राम अशें करतालो. The Bible says, पवित्र पुस्तक सांगता, God, just put that Romans 4:17. Are you all understanding? Any questions, please? तुमकां हे समजता नाल्यार खंयची मनी सवालां आसात? Yeah, you can keep the mic with you. You will have many questions now. Romans 4:17. अशें As it is written, पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा, I have made you father of many हांवें nations. तुका जायत्या जाणांक असो बाप नेमला. वय Before him, मेल्ल्याक पयले before him means in the sight of God or in the presence of God, असो अर्थ देवा मुखार, देवाच्या दृश्य मुखार, दोळ्या मुखार, in whom he believed, कोणाक ताणें सत मानलो, even God, देवाक who gives life to the dead, ताणें जिवीत दिलें मेल्ल्यांक, and he calls things, आनी ताणें अस्तित्वान नातलेल्यो, and he calls things. आनी ताणें आपयले अस्तित्वान नातलेल्यो, He is calling things. ताणें आपयले वस्तूंक, He is calling things. ताणें वस्तूंक आपयले. I can call you by name, हांवें तुमकां आपयत नांवान, but I can't call things. हांवें वस्तूंक आपोवंक जायना. But God calls things पूण देव वस्तूंक आपयता which be not as though they were. की नातले ते अस्तित्वांक येतात. Or else he can call things from the unseen to the seen. कित्याक दोळ्याक दिसनातले दोळ्याक दिसचे बरी आपोवंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. How do you do that? हे कशें आमी करयेत? Hello, how do you do that? हे कशें आमी करूंक जाता? How does a person do that? हे मनशान हे कशें करयेत? कशें करूंक जाता? When God said, I made you father of many nations, हांवें तुका जायत्या जाणांक असो बाप नेमला. Abraham doesn't have even one child. ताका एक भुरगें समेत नातलें. How can God call him father of many nations? तर कशें देवान ताका आपयलो जायत्या जाणांक असो बाप म्हणून? You are having children. तुमी भुरगीं, No, you have got children. तुमी देवाची भुरगीं. You also got children. वय म्हाका भुरगीं आसा. तुमकां भुरगीं आसा, सॉरी. You also got children. या आसात. Are you a father of your children or you are father of many nations? Father of children. Many nations जायचे. How many wives you would live to reproduce so many children? Praise God. बायला ऐकत असतले. काल पुरेसा नासले, काल गोष्ट नासलो ब्रदर. अरे बापरे. Brother, please do not embarrass him. He gets so embarrassed by your comments on him. Praise God. Am I going to think on what she said? No, focus on the word. Focus on the word. Hallelujah. Hallelujah. So now my question to you is, आता म्हणजे तुमका एक सवाल, when a person doesn't have a child पळया एका मनशाक भुरगीं नात, and God is saying father of many nations, तो म्हणटा तूं जायत्या जाणांक असो बाप, what would you call that? तुमी ताका काले म्हणटात? कितें म्हणटात? Possible? सादी आसा की एक भुरगें ना, देव म्हणटा तूं जायत्या जाणांक असो बाप जातलो. वय गी सादी आसा की. But what did Abraham do? पूण अब्रामान कितें केलें? He believed. ताणें सत मानलें. Now he called him, God called him Abraham, which means father of many nations. देवान ताका अब्राम म्हूण आपयलें, ताचो अर्थ जायत्या जाणांक असो बाप. Correct? वय गी Did he introduce himself to everybody? I'm Abraham. ताणें सकटा सांगाता असो सांगलें की आम हेब्राम म्हणून? Yes? सांगला. How does it look when a person is childless and he calls himself Abraham, father of many nations? तुमी चिंता एका बाप ताका भुरगीं नात, जायत्या लोकांडे म्हणटा हांव जायत्या जाणांक असो बाप म्हणटाना कशें बगता लोकां मदें वचून?
फोटी मारता Poti Martha. Walking in the spirit will always look like Poti Martha. आत्म्याप्रमाणे जीवनचे म्हणल्यार ते अशें दिसता फोटी मारल्या बरी. Because walking in the spirit is not based on facts, walking in the spirit is based on truth. कित्याक म्हळ्यार आत्म्याप्रमाणे जीवनचे फॅक्ट ह्या दोळ्याक दिसच्या वस्तूचेर न्ही स्वाभाविक ते हरी एक सता वयर ओंदोन आसा. What is the difference between fact and truth? तर फॅक्ट सत आनी फॅक्ट फॅक्ट म्हळ्यार काय म्हणटात नीज गी असले फॅक्ट दोळ्याक दिसचे ओके वास्तविक वास्तविक What is the difference between facts and truth? Facts is- वास्तविक आणि सतामध्ये काय Listen, व्यत्यास listen, आहे? listen, listen, listen. Facts is what we see with our own eyes happening. The truth is as per the word of God. So what's the difference? ती म्हणटा फॅक्ट You only gave me म्हळ्यार a different definition. Give me more understanding. ती म्हणटा Yeah, फॅक्ट म्हळ्यार दोळ्याक दिसचे सत म्हळ्यार देवाच्या उतरान बरयले म्हणटा ती. Facts may not be as per word of God, but it is in existence, it's in reality, though it may not be as per the word of God. फॅक्ट म्हळ्यार देवाच्या That's उतरा प्रमाणे definition. नाही म्हणटा. थर्मोमीटर थर्मोस्टॅट. Oma, are you in a body a fact? Yes, yes, yes. Is it changing? No, it's a fact. I'm in the body. So is it changing? Body changes. Yes. Every all- time, every day. And all facts are temporary. कित्याक हरी एक काल्या दोळ्याक दिसता वास्तविक आसता जावं तात्कालिक जावन आसात. That तात्कालिक means today you are there. Yes. तू आज आसाय In a few years you won't be there. तू Definitely थोड्या not. वर्षा उपरांत तू आसची ना. Everybody knows, and for everyone it's applicable. Yes. I did not say it's not applicable. I'm just saying that is fact. Yes, yes. Okay? Now, what is the truth? सत म्हळ्यार कितें Truth is our soul is, So, truth is the word of God that never changes. It is not temporary. It is eternal. And it is there all the time the same. सत म्हळ्यार Okay. देवाचे उतार Okay. ते केदालास बदलाना आणि ससनाच्या ससनाग ते बळटा. So, walking in the Spirit is focusing on things which are temporary or focusing on things that God has promised in His word through Jesus, which is permanent. आत्म्याप्रमाणे जीवनचे म्हळ्यार Permanent. तात्कालिक वस्तू वयर आमचे गमान दिवचे की कितें देवान ताच्या पुता मरिफात कितें केला त्या संगतीचेर आमचे ध्यान दवरून जीवनचे. So, which one do you keep thinking the whole day? आमी खंयचे सगळो दीस खंयचे आमी चड चिंतून आसता. Practical. I'm asking you practical. प्रायोगिक I'm रीतीने. asking you practical. Of My- course, tell me practical. my physical state. It's true. Huh? My physical state. So, are you walking in the flesh or walking in the spirit? Walking in the flesh. So, when you're walking in the flesh, is your life going to be beautiful or really a messed up, broken, shattered, painful, out of control? I don't want to say those words. But you better listen to those words because that's where your journey is. At least listening to those words, a time will come when you will take a U-turn. Amen. Amen to that. Even I agree and all of us agree to that. Do you understand, Baba? तुमकां समजून आसा. तू किती झालं तू ट्रान्सलेट कर नाही होय, ती काल मस्त होती, त्याचे वर्ड सांगले का ते तू पेलोय घालाय ती आता कशी आत्म्याप्रमाणे जीवन आसा की रक्तमासाच्या वंदनेप्रमाणे आत्म्याप्रमाणे जियेल्यार मात जैते वन जिवंक जाता वय गे रक्तमासा प्रमाणे जियेल्यार आमची सवालां मुक्तानात वय गे मागीर मस्त सांगले ताचे I'll remind you. Should I remind him? No. Okay, remind him. Let's see how much you remember. Yeah. My body is temporary. It keeps on changing every day. ती म्हणटा ती कूड आमची तात्कालिक जावन आसा. But I Now you are get preaching. focused on the fact, on my body. Puno- Fact is temporary. पूण ती काले करता फोकस किंचे टेम्पररी तात्कालिक आसा ताचेर वंदोन आसा. Every day I focus on my physical condition, कित्याक तिचे फोकस केदळाय भौतीक कितें दोळ्याक दिसता ताचे वयर आसा. which is
temporary. कित्याक- Body is temporary. ते पुरा तात्कालिक जावन आसा दोळ्याक दिसचे. Yeah, and now, brother, you can go ahead. The truth is walking in the spirit. The truth is, honestly speaking, I was feeling so good because I was saying, Lord, what a day has come. She's preaching and my translator is translating for her. Praise Lord, God. why not it happen all the time that she comes and preaches your truths and stops speaking the facts forever. प्रेज गॉड. ब्रदर I was feeling so good and I was saying, Lord, I've already made a dream now. A day is coming when she's doing this job. Praise God. प्रेज गॉड. It's so good. Amen. Lord. brother said, truth is walking in the spirit. That is the truth. That is permanent. That is eternal. Walking in the spirit. I should walk in the spirit, not in fact, not in And my what about body, the not practical things? temporary. And what about the practical things which you always say, no? I want to talk to you something practical. Now tell me, what is practical things that you want to discuss? This is not practical. This is an impossible practical thing. Impossible, but with the spirit is Yeah, possible. yeah, that's what I said. That's why I said pray. Impossible practical thing. प्रेज गॉड. काही म्हणे आसा की तुमकां विचारूंक सवालां क्वेश्चन. So, first thing, what gave Abraham the power to believe? की अब्रामाक देवान कशें ती देवान सांगली बसवणी फात्यो खंय जावन ताका सकत मेळ्ळी. How did he believe this? कशें ताणें तें सत मानलें. Homa, is it easy to believe this? हे फात्योंक तितलें सुलभ आगी. Not at all. Not at all. ती साध्य ना म्हणटा. साध्य आसता ना But he म्हणटा. had full trust in God, the Father's word. How did Abraham believe this? If Ab- I know how, then I can also imitate him and learn to believe. अब्राम तर हे कशें ताणें सत मानलें तर म्हाका कळ्ळी जाल्यार म्हाकाय तो कितें करता ताचे प्रमाणे करूंक जाता वय गे. अब्रामान कशें ताका ह्या विशयान सत मानलें ताणें. Brother, he trusted in God's promise. There's something else. Give me some other translation. Give me a list of translations. Instead of this word before, give me a translation which says in the presence of God or in the sight of God. Yeah. I have made you the father of many nations in the प्रेझन्स ऑफ So how does a person get the power to believe? कशें एका व्यक्तीक ती सकत मेळटा सत मानूंक. When he learns to be in the केदळा तो शिकता ताच्या आजारपणार. So you have to sit in the church the whole day, the presence of God. तुम्ही तसो तुम्ही सगळो दीस इगर्जेर बसा ताच्या तुम्ही ताच्या आजारपण आसतात वय गे. Can a person be in the church and not be in the presence of God? इगर्जेंत आसोनी तो देवाच्या आजारपणांत आसा नासतना आसूंक साध्य आसा गी. Yes, absolutely. As I was just now. I was sitting and Practical. absolutely. Okay. Can a person be in a chapel in the Blessed Sacrament and still not be in the presence of God? साक्रामेंता मुखार वसोनी Same तोय applies त्याच्या there. आजारपणांत आसा नासतना रावंक साध्य आसा गी. Thinking mind where it is flying. Can a person be in the marketplace and still be in the presence of God? जर तर एकलो व्यक्ती मार्केटेर आसा म्हणजे त्या तो व्यक्ती देवाच्या आजारपणार आसूंक साध्य आसा गी. So what is the meaning of the word presence of God? तर देवाच्या आजारपणार आसचे म्हळ्यार अर्थ कितें. He's saying something. कळ्ळें. थिंकिंग. Who said thinking? तिने Absolutely right. When your thinking is focused on what God has promised you, you are in the presence of God. देवाच्या आजारपणार आसचे म्हळ्यार केदळा म्हजी चिंता देवान कितें बसयला त्या उतराचेर हांव उत दवरता या नियाळ करता जाल्यार हांव ताच्या आजारपणार आसा म्हण अर्थ. Have you got worried? तुमकां कंत जाल्या कंतीर आसल्या तुमी कंत जाल्या तुमच्या जिवितांत.
Has anybody ever been anxious or worried? Oma, have you ever experienced that? Now My listen to the God. answer. My God, of course. So she has magnified instead of saying yes. Now she has magnified. Of course. Now, have you experienced thinking in the presence of God? तुम्ही When I'm in the देवाच्या retreats. आजारपणा विशयान When I'm in the retreats, yes. खाली तिची सांगता खेदळा रेतीरेंद असता त्या वेळार तिने अनुभव केला म्हणटा Okay. Can you do the same in your house? तेच प्रमाणे काही आजारपण तुवें अनुभव केल्या तेच तुवें घरांत वचून अनुभव करूंक जाता गी That's a challenge. ती म्हणटा But ते एक चॅलेंज म्हणटा I'm doing my best. ती You that's a don't do problem your there. best. You only plug your ears. I've been telling you for such a long time. I don't know whether you are already started or not. Plug your ears to listen to some teaching, and you love to dance. At least put on some praise and worship and start dancing and say, Jesus, I'm dancing for you. And do it when you're alone. Nobody's watching you because you don't want people to watch you. You want Jesus to watch you. Praise God. Praise God. हांवें तुका Praise सांगला God. तुज्या कानाक एक शिकोवन घाल आयक आनी तुका कोत्ता डान्स करच्यान तूं बारी हुशार आसा एक वर्शीप सॉंग घाल I सांगू ना ते. आनी बरें करता तू न्ही. तू हांवें मुस्तू सांगलें. what you are adding that was all his addition. हांवें पळयलां I न्ही. never told that. हांवें पळयलां डान्स करता Okay. हां तशें तुका कशें So in डान्स translation, he's adding his own masala also. बरें करून डान्स करताय ते एक देवान तुका देणें दिलां ते उपाय कर ताच्या बरोबर आयकोन राव त्या जाल्यार तुजें आजारपण आसा तितलेंच न्ही ते उतार तुवें कंटिन्यू सांगूंक की प्रॅक्टीस करीचे उसारीचे इम्पॉर्टंट Now tell me, is it difficult? हे कसा Which one is more difficult to get worried, beaten up that you can't get up from the bed in pain, or plug it and keep on hearing and be all the time active in the presence of God? Which one is खंयचे which one बरे is easy? खंयचे बरे कंत करणं सैतानान मारणं निदोवन आसचे दुखीन आसचे ते बरे की ताचे की देवाचे उतार आयकोन केदाळे ताच्या आजारपणासून संतोषान ऍक्टिव्ह जावन आसचे बरे Even if you don't, even if you can't pray, it's okay, no problem. तुम्ही मागोवंक मागना जाल्यार इवणा नो प्रॉब्लेम No problem. Even if you find it difficult to pray, it's okay. तुमकां मागोवंक जायना But जाल्यार at ओके least create an atmosphere of hearing the teaching. एटलीस्ट इतले मनी करा हे खाली देवाचे उतार निरंतर आयकोंक मनी करा If you can't sit, no problem. If you can't kneel, no problem. Lie down and listen. Still the word of God will work for you. जर तर तुमकां बसोवंक जायना या दिमिकाल नो प्रॉब्लेम जर न्हिदोन मनी एटलीस्ट ऐका Now when you're hearing it, spending hours in that, केदाळ तुम्ही असो आयकोंक घंटो वेळ करसितात or you're cooking food and you're hearing it, तितलेच न्ही रांदतानाय तुम्ही आयकोन आसात or you're doing anything and you're hearing it, आणि काले काम करताना तुम्ही आयकोन आसात you are creating an atmosphere of God's presence and you are in the presence of God. तुम्ही त्या जाग्यार कितें करनासात देवाचे आजारपण तुम्ही देवाचे वातावरण साक्षीकरण आसात आणि तुम्ही त्या देवाचे आजारपण आसतात You will be amazed that now your ability is no longer yours. The Spirit of God has taken over your ability and you are able to do amazing things which you have never done in your life. तुमकां कळीत आसचेना तुमी ताज्या भोंवतल्यात देवाचो आत्मो तुमकां ते नियंत्रण करता कितें तुमच्या जिवितांत इतले ते असाध्य जाल्ले तुमचे जीवन साध्य जाल्ले तुम्ही पळयतल्यात Hallelujah. हालेलुया Now tell me, is that difficult? हे बारीक कस आसा गी Why do you think the news channel is showing you the same video again and again and again? Same video again and again and again. Same video again and again. Why? कित्याक ते न्यूज चॅनलाचे दाखयलेत परत 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 तेच दाखयतात काल्या पासून The world is controlled by Satan. कित्याक म्हळ्यार हो संसार सैतानाच्या अधीन आसा He is the God of this world. इताक ह्या संसाराचो देव सैतान For him to work in anybody's life, त्या कोणाच्या जिवितान ताणें काम करीत तर he needs people to respond with fear. कित्याक म्हळ्यार जो कोण ताच्या जिवितांत भिरांत काम करता ते जाल्यार मात ताच्या जिवितांत ताका भितर येवन काम For करूंक God जाता to work, he needs faith. कित्याक देवान आमच्या जिवितार काम करीचे जाल्यार भावार्थ जायचे For Satan to work, he needs fear. कित्याक सैतान आमच्या जिवितार काम करीत ताका भिरांत जायचे And that's why he is projecting the same videos again and again and again. And you keep watching and watching and watching. Now even in your sleep, you can see those videos playing again and again. कित्याक म्हळ्यार हे व्हिडिओ दाखयल्या वरवीं तो परत 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 ते नकारात्मक दाखयल्या वरवीं ते आमच्या मनाचेर बदा घालता इवन न्हिदेन ती आमकां तेच तो आमकां कंट्रोल करता
Do you understand, Baba? So when you start listening to the word of God, you find the life of God operating in your life. केदाळा देवाचे उतार तुम्ही ऐकात आज त्याला देवाचो जीव तुमच्या जिवितार कार्य रूपाक देवता. So God, who is the word of God, कित्याक देव जावन आसा देवाचे उतार the moment you believe केदाळा तुम्ही सत मानतात that word ते उतार or that thinking in your mind कितें तुम्ही चिंतून आसात releases life ते आमकां भायर हाडटा जिवीत even to your dead organs, तुमचे मेल्ले अंगांक जावंक पुरो, to the dead situations, तुमचे मेल्ले समस्ये प्रॉब्लेम आसूं पुरो, to the dead relationship, कितें तुमचो मेल्ले संबंध जावंक पुरो, to dead finances. कितें तुमच्या मेला तुमचे पैशाची वेवस्था, Whatever is dead in your life, the God's word will release life into those areas. कितें पूर आमच्या जिवितांत मेला देवाचे उतार त्या जाग्याक वचून परत ताका जीव दिता. And not only that, तितले मात्र न्ही, now you will also do like God. ते तुम्ही देवा बरी करूंक शकतात. God saw darkness कित्याक देवान काळोख पळयलो in the beginning. पयले आरंभाक He saw darkness, ताणें काळोख पळयलो but he called, पूण ताणें आपयले let there be light. उजवाड जावं म्हणलें. He never said there is darkness. ताणें सांगूं ना ते काळोख आसा म्हूण. God calls what is not there as though it is there. कित्याक देव आपयता कितें नातले पूण ते आत्मीक संसार आसा That is called walking in the Spirit. ताका म्हणजे आत्म्या प्रमाणे चलचे. And the Spirit of God is in you. केदाळ देवाचो आत्मो तुमच्या भितर आसा. Now when you're speaking, केदाळ तुम्ही उलयतात there is a power released in your speaking केदाळ तो एक सकत उत्पाद जाता तुमच्या उलोवण्यांत. that changes the atmosphere of your life. ते तुमच्या जिविताचे वातावरण बदलिता. That changes the situation of your life. तुमच्या जिविताचे पुरा समस्या सिच्युएशन चेंज करता. That destroys everything that is coming against you. हर एक वाईट सगळं तुमच्या विरोधात पुरा ताचे नाश करता. Are you understanding? आता समजता तुमका? Because you're walking in the Spirit, केदाळ तुम्ही आत्म्या प्रमाणे जियेतात because of that power, ते कित्याक ती सकत असल्यावरवी now आता you shall not, तुम्ही खंडित जाऊन खंडित जाऊन a guarantee, गॅरंटी खात्री a surety, खात्री you shall not fulfill the lust of तुमच्या the flesh. रक्तमांसाची वंदन तुम्ही दासूची खरी नात. That's what Lawrence said yesterday. तेच सांगले कालच्या ट्रॅस्टमॅन लॉरेन्सान. I do not want to take even one day holiday from this book. त्या देखून त्या एक वाईट बुक असलो ताजो त्या एक दीस समेत हांव ताचे जावन पयसो ना I don't want to take a holiday ताचे जावन एक दीस हांव रजा काडिना. because from the time I've been using that book, केन्ना हांवें ते उपयोग करूंक सुरू केलो I'm living a supernatural life. ताच्या उपरांत एक हांवें हलौकिक जिवीत जिवन आसा. I'm the same person हांव तोच व्यक्ती who was in the rehab. तो रियाबार असलो. My parents put money over there. ते म्हणजे घरच्यांनी पैसे गेल्ले. I disciplined myself to obey the rules of that rehab. म्हणजे हांव शिस्तेन ते रियाबार काल्यार ते म्हाका पाळीचे आसले. But when I came out, I started drinking again. परत काले जाले परत येवन हांवें पिवंक सुरू केलें. But here, पूण हांगा I did not be under any rules. हांवें खंयच्याय नियमाच्या वयर नाटलो. I am not under any regulations. एक रेग्युलेशन वयर नाटलो I am not under any force. आनी कोणाच्या ओत्ताडान दबावान नातलो. I have only experienced the love of God. हांवें काल देवाचो मोग अनुभव केलो. And because I know I have the love of God, कित्याक म्हाका कळीत जालें म्हणजे ते असा देवाचो मोग आसा. that love has made me attractive to the word of God. तो देवाचो मोग असल्यावरी म्हाका ते देवाच्या उतराचे आकर्षण आयलें. And as I got attracted, केदाळ हांवें ते देवाचे उतर आकर्षण जालो उतराक and I began to do it day and night, आनी ते हांव कितें सांगता ते करूंक सुरू केलें. when I look behind, हांवें फाटी पळयलें I can't find the spirit of alcohol anywhere close to me. म्हणजे ते असलो तो सोऱ्याचो आत्मो खंय आसा म्हाका कळी जावना. If Lawrence can be set free, जर तर लॉरेन्स या समस्येतून भायर आयला तर what did not happen in 12 years ताणे or 10 or 12 years, कितले 12 वर्सां जावन जायनातले. but as he began to feed on the word केदाळा देवाचे उतार ताणें खावंक सुरू केले. and change his mind, ताचे चिंता बदलिले I म्हणून can't do it, हांवें म्हाका करूंक जायना. but the power of God in me, पूण देवाची सकत म्हजे भितर आसा. through that power, त्या सक्तेन I am set free. हांव आतां म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. If we can do it, जर तर तो करूंक शकता जाल्यार what about each one of us? तर आमची परिस्थिती कशी आहे. And let me tell you, he never called me asking, pray for me. हांव सांगता ताणें म्हाका आपोवना म्हजे बसत माग म्हूण.
सांगूंक We met after 4 years. ताणें म्हाका जाय 4 वर्सां उपरांत मेळ्ळो. But I think so. He preached better than me. हांव चिंता म्हज्या कितें तो बरें करून प्रीच शिकोवन दिली ताणें, Telling about his own life. कित्याक ताचें जिवीत ताणें सांगलें. If that can happen in his life, जर तर ताच्या जिवितान अशें जाता तर yesterday we learned God is not a respecter of person. There is no partiality in the Lord's kingdom. Then won't He do the same in your life? जर तर देवाच्या विशयान आमी शिकल्या तो पक्षपात करिना, थर करिना, एकामेका एकाच लेखान करता जाल्यार ताच्या जिवितान जाल्यार तुमच्या जिवितांत. So who is in charge of bringing manifestation in your life? जर तुमच्या जिवितांत ते सुटकेचे जिवीत अनुभव केल्यार कोण कारण? Who is the person who is able to bring manifestation? मॅनिफेस्टेशन सुटका, हां सुटका न्ही मॅनिफेस्टेशन. No. मॅनिफेस्टेशन मॅनिफेस्टेशन म्हळ्यार पळोवंक मेळटा, पळोवंक मेळटा. पळोवंक मेळटा. रिपीट स्लोली. Who is supposed to bring the manifestation? कशें देवान तुमच्या जिवितान खाले बरयला, ताच्या जिवितान पळोवंक मेळचे जाल्यार ताका कोण जबाबदार, कोणे निर्धार घेवचे? Who is the person who brings manifestation in your life? कोण तुमच्या जिवितांत ते देवाच्या उतान बरयला, कोण तुमच्या जिवितांत कार्यरूपाक हाडटा? कोण? So who is in charge? कोण तसो कोणाक अधिकार आसा? And whom are you blaming? आमी कोणाक दुसता? When negative things happen, Zaid- negative things happen in our life, Keda- whom are you blaming? केदळ आमच्या जिवितांत नकारात्मक संगत्यो जातात, केदळ आमी कोणाक दुसता? Your husband. गोवाक Mary Bhai's husband. मेरी गोवाक मेरी बाई म्हणटा गोवाक Her name is Mary Bhai only. मेरी बाई म्हणटा. मेरी बाई मात गे. Okay, your husband, the cylinder exploded and he was burnt. तिचे गोता सांगता केदळ तिचो गो सायमन ब्रदर सिलिंडर फुटले आनी पुरा अनव जाले, तिचे कुडीक पुरा गाय जाले. How many people died? कितले जण मेल्ले? 2 people died. 2 जण मेल्ले. And he was how much percent burnt? 40. 40% तू काय झाले बर्न झाली ना? ब्रदर मात नाही विसरले म्हाका. ब्रदर मात नाही, ब्रदर एक 40% पुरा बर्न जाल्ले ताका. He was running a hotel at that time. त्या वेळार तो एक हॉटेल चलयतालो. Praise God. प्रेज गॉड. And 40% he was burnt. He was burnt in his face. कितें तोंड पुराय हुलपाले 40% ताचे. Praise God. प्रेज गॉड. And I still remember the retreat was going on in Goa. म्हाका आतां उडास आसा ती रितीर गोवान चलताली. And this brother has come out in the public. तो सर्वांची त्या रितीरीक तो ते गायीपूर आसले, तो आयिल्लो. You can see the skin is all burnt. ताचे पळोवंक मेळटाले पुरा स्किन वय पोट पाय प्रत्यक्षान दिसताले तांबडे तांबडे, हात तोंड. तोंड पाय पोट पुरा उलपल्ले ताचे. He's come for the retreat. तो रितीरीक आयिल्लो. And I told him, why have you come here? ब्रदरांनी तू कित्याक हांगा आयलाय? Your wounds are all open तुझे गायी पुरा जिवे आसात, and you come in the public. तू या सार्वजनीक जाग्यार आयलाय. You will get infection in no time. तुका आतां इन्फेक्शन जाता, घडयेन इन्फेक्शन जाता. I told him, you please go home. हांवें सांगलें तूं दया करून घरा वच. He said, no. तो म्हणलो ना, If I'm going to get healed, I'm going to get healed in this place. हांव जर गुण जाता जाल्यार ह्या जाग्यार मात. And I've come to receive the word. कित्याक हांव आयला देवाचे उतार स्वीकार करूंक. You do the preaching तू शिकोवण सुरू कर, and don't bother about me. तू म्हजे विशयान चिंती नाका. And he sat down for the whole retreat. हांव सगळे रितीर ताणें पात्र घेतलो. His whole chest is open with, you can see all burnt. He was all pink. ताचे पुरा हांगा हृदय पुरा उक्ते आसले, ताचो कलर एकदम पिंक कलर अशें दिसतालो. Now tell me, is it easy for that man with so much of pain to sit in a retreat? तुमी चिंता इतले पुरा दूख गायी पुरा जाल्यात हुलपाला, त्या रितीर बसूंक तितले सुलभ आसा की? How many of you have seen Simon? कितले जाणांनी पळयला सायमन ब्रदरा? Looking at his face, ताचे तोंड पळयताना the wife was putting all different creams, brother. बायलेन ताचे पुरा बरे मेकअप बरे क्रीम पुरा घाला. I did not say makeup. I said makeup. Here the was. How can you say makeup? Anga go
त्रास आसा ती मेकअप घालूंक वच जाल्यार वखद घालूंक वचा क्रीम क्रीम सॉरी तुज्या बायलेक आतां फोन करता हांव हां क्रीम 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 म्हळ्यार वखद सॉरी थँक गॉड आय अंडरस्टँड कोंकणी प्रेज गॉड न्ही हांव चिंतू पडलो क्रीम म्हणटाना मेकअप जावंक करूं मागीर कळ्ळें क्रीम म्हळ्यार वखद ती क्रीम घालतात न्ही तोंडाक फेशियल आं कोल्ड जावंक गे कोल्ड जावंक कोल्ड जावंक गे कोल्ड जावंक ताका कोल्ड कोल्ड ताका म्हळ्यार उलपल्ल्याक वखद ताका म्हळ्यार उलपल्ल्याक वखद उलपल्याक वखद ते क्रीम म्हळ्यार ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट सांगल्यार कळटाले ओ क्रीम नॉट डिड द वाईफ पुट क्रीम फॉर हिम काल्याक ती क्रीम या ऑइंटमेंट घालता अरे डिड द वाईफ पुट क्रीम फॉर हिम तिने गोवाक क्रीम घालोगी या ऑइंटमेंट घालोगी वय सरयले वखद when came for the retreat the wife was not there कित्याक म्हळ्यार तो रेती घेताना बायल थंय नासली आसले आसले असली गे आसले आमी 4 जाणां आयिल्ले आयले आहेत गे वय ताका आपण आयिल्ले okay I did not see you my focus was him हांवें पळोवना ताचे फोकस म्हणजे ताचेर आसले आमी म्हळ्यार आमी ते जाताना मंगळूर आल्ल्या मंगळूर आयिल्ले आमी ते दळा मंगळूर येवन 2 दीस जाल्ले मात थंय आसले आमी गोंयांत आसल्या ते जाताना आमी आमकां इस्काल सुरू जालें न्ही आमी मंगळूर आयल्या मंगळूरतान आमकां थंयनान खबर आयली अशें जालां म्हणून मागीर थंयनान मंगळूरतान आयले आमी गोंया मागीर आमी हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्ले न्ही ते परा थंयच रावले ताका पळोवन बांबोलीन थंय आसले 12-13 दीस आस्पत्रेंत आसले ते परा retreat आयिल्ली हां मागीर डिस्चार्ज जावन मागीर रिट्रीटाक आयिल्ले डिस्चार्ज जाल्यार नेक्स्ट डिस्चार्ज जाल्यार नेक्स्ट डे रिट्रीटाक आयिल्ले तू आर सांगू नये retreat काय येते घरा राव ना आमी तापन हाडिल्ले ताका आनी मंगळूर येवचे न्ही नेक्स्ट डे आमकां मंगळूर येवंक आसलें 2 दिसा उपरांत मागीर रिट्रीट मेळना तूंय मेळनाय तशें आमी तुमकां मेळोंक या अच्छा म्हाका मेळूंक आयिल्ली तशें न्ही वर्ड ऑफ गॉड आयकोंक की सगळ्याक praise God प्रेज गॉड but when you look at his face today पळया तुम्ही आता ताचे तोंड पळया do you see any scars on his face खंयची मनी कथा काय दिसतात की ब्युटिफुल पाद्रमाचे एक्सप्रेशन सगळे बरे असतात praise God प्रेज गॉड hallelujah हालेलुया why I'm saying is हांव कित्याक हे सांगता म्हणल्यार when a person makes a decision to focus on the word केदळा एक मनीस निर्धार करता ताचे निर्धार देवाचे उतर वयर असता he is in the presence of God तो देवाच्या आजारपणार असता and in the presence of God कित्याक देवाच्या आजारपणार there is always supernatural things that happen in the presence of God कित्याक देवाच्या आजारान पुरा अरीक अलौकिक संगत्यो जातात please my friend त्या देखून म्हज्या इश्टानो just keep your focus on the promises of God त्या देखून तुमचे ध्यान देवाच्या उतराचेर बसवण्याचेर दवरा the word will fight your battle कित्याक उतार तुमचे झुजता you don't have to fight तुम्ही झुजची गरज ना your fight is only to keep your mind focused on the word तुमचे झुज एकच तुमचे मन देवाच्या उतराचेर दवरचे don't worry about the miracles तुम्ही अद्भुताच्या विशयान चिंतूंक वचनाकात don't worry about the breakthrough अरे एक सुटके या बाहेरचे क्षमताच्या चिंतूंक that's why वचनाकात I asked yesterday Lawrence त्या देखून हांवें लॉरेन्साक विचारले कालच्या दिसा how did you get the job कशें तुका काम मेळ्ळें he said when even though my hands were shivering कितें म्हजे हात अशें कामताले but when I came to the Lord केदाळ हांव समेत आयलो I was surprised म्हाकाच आश्चर्य अजाप जालें at one time I got 3 jobs in 3 different hospitals एकच पटी म्हाका 3 जाग्यार 3 हॉस्पिटलांनी 3 कामाक ऑफर आयले when your mind is focused on the word केदाळ तुमचे मन देवाच्या उतराचेर असता every work of the devil is destroyed अरी एक सैतानाची अरी एक कामां नाश जातात and now the will or the desire or the things or the inheritance that Jesus earned for you on the cross begins to manifest in our life तेन्ना मात कितें देवान ताच्या पुता मरिफात कितें आमकां दायज दोन दवरला ताच्या कुशा प्रमाणे आमच्या जिवितांत ते आमकां पळोवंक मेळटात we now have the authority the power to call things from the invisible to the visible कित्याक देवान आतां आमकां अधिकार दिला की ते दोळ्याक दिसना ते दोळ्याक आमचे येवचे बरी पळोवचो आनी आपोवचो अधिकार देवान आमकां दिला
Let me give you another example. तुमकां एक उदाहरण दिता. Go to Ephesians 3:20. एफिशियन 3:20 पळय आमी. एफेसकारांक बरिल्ले 3रो अध्याय. Just give the mic, just give the mic. उसके पास ही रखना बाबा, दीपक माइक लेना नहीं. दूसरे लोग इधर मुंह नहीं खोलता है. वो एक ही है अच्छा स्टूडेंट जो मुंह No, खोलता no, brother, I just want to know. Everybody is saying her husband's face looks very good now. Has he done cosmetic surgery? Because people keep on and on doing 3-4 cosmetic surgeries on their faces. You Yeah, know, this- and their body. they came to do the cosmetic surgery in Goa. There's a hospital there. In those days, there was a hospital Seriously, there. I'm asking. Seriously, I'm saying, in those days, there was a hospital there Yeah. called New Creation Home in Kalankut. Now it's closed. He He- came to that hospital. ती इसरता. And the best part is, he stayed there for the cosmetic surgery, okay, and they did not charge him anything, it's free. Now we have opened a branch over here in Somerset Hospital, no cosmetic surgery, just like this. Not only face clean, Everything. soul clean, everything clean. That's why all of them are beautiful now. No money for cosmetic surgery. Praise God. Wow. ती इसरता. ब्रदरान कोणेकी सांगले फादरापान बरे बारी question विचारले ना? वय वय Very good question. ब्युटिफुल बारी सोबी It दिसता has म्हणून ताका happened. ती That's what इसरले. I'm asking. कशे ते It has सोबीत. happened. They have done cosmetic surgery on their faces. Yeah, they have done. केलं असतं My neighbor did. ती इस- प्लास्टिक सर्जरी तर केलं असतं या बायलेच्या मोगान झालं असतो बायलेंनी मोग केला नाही दोघांनी नाही सांगा तर- आता, एक नाही दोघांनी एक. No, brother, it's really a miracle. Really a miracle. What I've been seeing practically there in Bombay, neighbors, etc. That's why you come to Mangalore. ते बस And that also he traveled by bus. not in too much inspection also dust. When you travel by bus, it is a very clean environment. His mind is not on things outside. His mind is in the presence of God. And when your mind is on the presence of God day and night, supernatural things has to manifest. Praise God. हाँ बाबा एल्ड्रिन क्या हुआ तेरे को भी कॉस्मेटिक करना है क्या हाँ आदमी किधर है आदमी आएगा उसका फोटो मैं भेज देता हूँ हाँ हाँ सितंबर में आया था लेकिन उसको मिलाया नहीं ना नेक्स्ट टाइम उसको मिलाएगा प्रेज गॉड हालेलुया we'll take a break for chai. जाएगी ब्रेक जाएगी नका गे नाला ऐसे पिऊन येतात गे एक Thorn pen. Don't ask question. Look at their face. Thorn pen. बारी असो नाला भाऊ नसतात गे. Father, we thank you so much for teaching us the truths मगला बापा आम्ही तुका अर्गां दिता जायती सता तुवें आमकां शिकयल्या बसतो with different kind of examples. जायते उदाहरणां मुखार तुवें आमकां शिकयलें. We know that we have been doing mistakes. आमकां कळीत आसा आमी जायते चूक करनासा You have म्हणून. not called us to be condemned. कित्याक आमी आमकां गुन्यांवकार करूंक तुवें आमकां आपोवनाय. You have not called us to show us guilt. आमचे ते असले कांतवणी दाखोवचे बसो तुवें आपोवनाय. But you are a loving father who wants to teach your children, कित्याक तूं मोगाळ बाप जावन आसाय आमकां शिकोवंक आशेताय. to teach the truth. कित्याक सता शिकोवंक. So that in all these trials, तशें आमच्या जिवितांत हर एक समस्या our वेळार focus is not on the victory. कित्याक आमचे जैत वयर न्ही आमचें ध्यान. Our focus is on you to grow a relationship of love. आमचो ध्यान फकत तुजे वयर कशें त्या मोगान आमी वाडचें म्हणल्या And thank you, विशयार. Holy Spirit, for you dwelling in us. कित्याक आमी पळयतात आमी तुका अर्गां दिता तूं आमचे भितर निवास करनासाय. Make us very sensitive to you कित्याक आमकां तुज्या उतराक थाळाक आमकां सेन्सिटीव कर. so that we respond to your sensitivity कित्याक तुज्या त्या माधुर थाळ्याक आयकोंक आमकां शिकय. and we grow deeper and deeper in a relationship with the Father and the Son. अशें आमी चड आनी चड वाडावळ जो गुणायेन वचोंक बापा आनी जेजूच्या एकवटान रावूंक. Thank you, Holy Spirit. पळयतात आमी तुका अर्गां दिता. We are born of you. सॉरी
We are born of you, आमी तुजे जावन जल्मले हांव and we are the children of the Holy Spirit, आमी पवित्र आत्म्याची भुरगीं जावन आसा हांव and you are the power of God. तूं देवाची सकस जावन आसाय You are the one who is teaching us तूं आमकां शिकयताय to walk in the Spirit, तूं आमकां शिकयताय आत्म्यान to चलोवंक get our thoughts आमचे चिंताप to align with the Word of God. देवाच्या उतरा प्रमाणे हाडूंक And what a beautiful guarantee you have given us, तुवें कितले एक बहु सुंदर एक आमकां एक गॅरंटी दिलाय खात्री दिलाय that we shall not आमी खंडीत जावन fulfill the lust of the flesh, आमचे रक्त मांसाच्यो ओंदोन्यो दादोशी करची ना so that our life will no longer be controlled by evil spirits, अशें आमचे जिवीत वायट सक्तीच्या नियंत्रणार आसचें ना but our lives will be controlled by you. म्हणजे आमचे जिवीत तुज्या नियंत्रणाखाल We आसतले trust in you, Holy Spirit, आमी तुजेर पातयेनी दवरता पवित्र and आत्म्या as we abide in your Word, कित्याक आमी तुज्या उतरांत एक जावन आसा एकवटून and your रावता Word abides in us, कित्याक तुजें उतर आमचे भितर एक आसा एक we जावन will आसा surely produce the fruit of the Spirit. आमी खंडीत जावन आत्म्याचें फळ हाडटले हांव We thank you for showing us these powerful truths. हे आमी तुका अर्घ दिता हे इतले सक्तिवंत सत तुवें आमकां उगडाय केल्ल्याक In Jesus' name. जेजूच्या नांवान Amen. आमेन Yeah, we'll go for tea and we'll come back.